काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आयज हांगा उपस्थित जाता आसतना म्हाका दुःख जाता की एक लोकनेतो ह्या गोंयचो फुडारी भंडारी समाजाचो ज्येष्ठ नेतो कैलासवासी रवी सीताराम नाईक आमच्या मदीं आयज ना। सर्गेस्त रवी नायकाचे मार्गदर्शन हे खूप वेळा गोंयकारांक आणि गोंयांत रावपी विविध जाती जमातीच्या लोकांक लाभलेले आसा। रवी नायकाचे कार्य जावं ते समाज कार्य, जावं ते शैक्षणिक कार्य, जावं ते ऍडमिनिस्ट्रेशन, हे सगळ्यात लोकांनी त्यांची तोखणाय केल्या। त्यांचे कार्य हे सदाकाळ जैतिवंत उरतले, त्यांचे कार्य सदाकाळ अमर उरतले, हितून मातूय दुबाव ना। सर्गेस्त रवी नाईक फाटल्या आयतारा 12 तारखेर देव रुद्रेश्वर हरवळे हांगा जवळ जवळ 4 वरां एका जाग्यार बसून आपणाच्या समाज बांधवाचो सत्कार करताना आम्ही पळयलो। गोंयभर जे इलेक्टेड पंचायत मेंबर, झेडपी मेंबर आणि काउन्सिलर भंडारी समाजाचे थंय एकठांय जाले, त्यांच्या सगळ्यांचो भोवमान सोपासर एका जाग्यार बसून शेवटाक एक मार्गदर्शन केले, समाज एकठांय करपाचो संदेश दिलो। रवी नाईक आयज पेपरार आमी मिडियाचेर वाचले की रवीचो अस्त जालो। हांव म्हणेन रवीचो अस्त जावना, रवीचो परतून एकदा उदय जाला, रवीच्या कार्याचो उदय जातलो आणि रवीचे कार्य दर गोंयकारांक मुखार व्हरचे पडटले। आणि आमी खंबीररित्या सांगता की रवीन जे कार्य केल्ले समाजा खातीर, गोर गरिबा खातीर, शेतकऱ्या खातीर, कुळा खातीर, ते कार्य त्यांचे अजरामर उरतले। काँग्रेस पार्टीच्या वतीन, म्हज्या परिवारा वतीन आणि भंडारी समाजाच्या वतीन हांव ह्या खिणाक थोर नेत्याक आदरांजली दिता, देवा कडेन प्रार्थना करता की त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभो। त्याच बरोबर रितेश आणि रॉय आणि त्याची पुराय फॅमिली धाडस देव की जे काम त्यांच्यानी सुरू केला, ज्यो संस्था समाजा खातीर उब्यो केल्या, त्यो संस्था मुखार व्हरपा खातीर रॉय आणि रितेश आणि त्याची पुराय फॅमिलीक धाडस देव, बरे आरोग्य देव, बरे आयुष्य देव, जेणे करून तेंचो वावर गोंयभर फाकरो अशी देवा कडेन प्रार्थना करता। तुमकां सगळ्यांक देव बरें जावं। तांची उंचाय, तांचे महत्व, तांचे केल्ले कार्य आमकां सगळ्यांक कळटा। पण वायट दिसता जाले 30 वर्सां काँग्रेसी खातीर सगळे आपले सर्वस्व उरले, रवी बाग काँग्रेसीक जाय आशिल्ली, काँग्रेसीक कोणाक 6 दीस सुद्दां ताका मंत्रीपदाच्या खुर्चेर, मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चेर बसपाक दिलें ना अशें घडयलें आनी एक चुकून ट्वीट सुद्दां केलें ना। निराळा प्रपोजलूय उलयलें ना, राहुल गांधी उलयलें ना, सोनिया गांधी उलयलें ना, खडगे उलयलें ना, खडसे उलयलें ना, कोण उलयलें मरणांती वेळांती जाणे ताचे खातीर कितें तरी केलें, ताका हांगा खंय तरी एक भावना आसपाक जाय। जाणे तो पक्ष काडला, त्या पक्षाचें एक सादें लोकांक खातीर दिलें की आमच्या गरीब लोकां खातीर एक सादी एक लायन करची। पण म्हाका अभिमान दिसता ह्या संपूर्ण भारताच्या वतीन तांकां मानवंदना मेळ्ळी। ते एकमेव नेते काम केल्ले बहुजन समाजाचे, ते गोंयांत ते म्हणजे आमचे तुमचे सगळ्यांचे लायके रवी बाब। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।